देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक पोलक्या प्रवाद्यां विशीं शिडकायता. जेजून आपल्या शिसांक एका बऱ्या माध्यमांतल्यान शिकयलोले. तांकां सगळ्यो सर्गींच्या राज्याच्यो खबरो समजावन सांगलेल्यो आनी कळीत केलेल्यो. पूण जेन्ना वेळ पावलो तेन्ना ताणें तांकां तांचेर येवचें आसा त्या अदृश्टाची खबरूय सांगली. जेजू तांकां तांच्या जिवितांत वायट मार्गार व्हरतल्या प्रवाद्यांची खबर सांगून तांकां तांच्या दिसा दिसपट्ट्या ताळल्यांक फुडो करूंक तयार करता. आमच्याय दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां असले जायते पोलके प्रवादी मेळ्ळोच आसतले. पूण जोरी तर आमी आमच्या भावार्थान थीर रावत जाल्यार ह्या पोलक्या प्रवादांनी आमचें कांयच बिबाडूंक जावचें ना. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर खुशाल रावात, परवाशान रावात.